सर सर कोण हात लावतो ना सर हात लावतोय ना हात लावतोय ना हात लावतोय ना ना किती आवाज ना रे कोण हात लावला Fall back. सर क्या बात कर रहे हैं? सीएम को मालूम बनना मांगता है। सांगा बरी आहे तुम्ही मास्टर माइंड जो आहात तालुका वाईज ऍक्शन घेतली ते आमकां करचेच पडटा हो आमी डिमांड आमचो जस्टिफायड करायचो आमी रिलीजन कोणूच हांगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां मेळपाक येना SP इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन 5 लोकांक मेळटलो मुखेलमंत्र्याक लोक सगळे गोंयकारूच आनी लोक प्रतिनिधी आसत पूण जे बरोबर आसा ते रस्त्यार लोक they are concerned about democracy and they believe that their silence is leading to this violence. ताजे खातीर ते आयिल्ले आहात तांकां सगळ्यांक मंत्र्यांनी मेळूंक जाय आनी आयकून घेवंक जाय आनी कितें ती एक्शन सांगूंक जाय स्कुलाची भुरगीं वयतली बहुत अच्छा अरे सीएम केलं जातं म्हणा चपली करू जाईल काम काय जाता
केन्ना सोडटले बी केन्ना ना तशें न्ही 8 जाणांक धरल्या 8 जाणांक हांव टेप जे भशेन तुमी काय येना मरे हें वचपाचें आहा रोखडें चड मोगान पडटा केडर जावं पुलीस ऑफिसर बीजेपीचे केडर गव्हर्मेंट जाल्यार आमी पळयता ना ना पळयता म्हणून तरी पळोवपाचें कित्याक उलोवंक जाय तुमकां बरें दिसता कितें जालें तें बरें आहा स्टेट फंडेड टेररिझम अरे सोडना अरे मास्टरमाइंड मेळ्ळा मास्टरमाइंड कोण अरेस्ट करता बरं सर हांव काय म्हणना मास्टरमाइंड गॉडफादर कोण तो आमचा आमी काय ना गॉडफादर पुलिसां जायना 5 मिनट पुलिसां डायरेक्ट 5 मिनट आमी गोंयकार कोण घेया नाका This cannot happen without political nexus. And a clear cut, कोण हे सगळे political nexus भेदी आहा. Clear cut जावपाक. The question today is, आज माग जाल्यार फालतूक जातली. Enough is enough. This government needs to understand की हुकुमशाही दादागिरी चलपाना मग. Very very simple. We are law-abiding citizens. We are peacefully protesting here. And this is not a question of only Ramakant Gondkar. About every Goan. Today, the way this government is using these criminals to get issues relating to properties cleared. Property is the main issue. Looks like when activists are basically highlighting what is not in the interest of the state. Tin pusa half murder kon dada puncha. Would you like it? Would anyone like it if the people in the ruling, if their brothers were hit like this and sent? So our demand is very simple. Mastermind needs to be basically bought. Who was responsible for this? CM speaking to DG, arrest the mastermind, get him. We need to know who is the mastermind. Otherwise, this is going to go from bad to worse. Only we want justice. 5 जण सोबत आपण तुमका उगत लागला जी फोर्स एका लागला जी फोर्स एका दोरपाटवाची सोबत करना काय आणि आज पर्यंत सगळी भुरगी का गेले सगळी बसी आ सगळी आम्ही भुरग्यांक कळत बाय बरे ना म्हणजे हॉस्पिटलान सोड मरे आमका म्हणजे बाय ऍडमिट आहे हॉस्पिटलान तुम्ही रोड हाडून लावला थोडा मरे पण अर्जंट बापरे भुरगी सोडला त्यांना दिसना तुझ्या बायलेचे म्हणून कळटा तुमका तेच झाला इश्यू तर बापडी भुरगी सोडा अरे तेच झाला रे कित्याक सोडला रे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.